Laila Adonia, A35. तुझे सोशेल आल्या दोनिया मोजो तुझी मागून कांता आयको तुझा समेस्तांची dojen कोणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सगळीं जाणां दोळे बंद करया आणि प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थिचोत्तान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. सगळे आमचे भितर आसा तितलें कुडीच्या मनाच्या आनी आत्म्याच्या पावंड्यार सुस्कारान भरोन आयिल्लें आसा. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर सोदता तकलेसान पांय मेरेन. हो अणभव आमी घेवया. पूण फकत सुस्कार न्हय, आमी सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजूक आमी भितर आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान घेता. जेजू आमच्या सगळे सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत काळजांत तो येता आनी सगळे आमचे भितर आसा तितलें आपणाचेर तो घेता. पूण आमी तें ताका दिवंक जाय. सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, आदल्यो सोयो आनी आमची चाल जी आसा चड करून तीच ताका सगळी समोर पळोवया. सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजू जेजू म्हणत राव. हे सुस्कार पिळून काबार जाय पर्यंत मागीर दुसरो सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. हो अणभव आतांच आमी घेवया आनी हे परी भितरल्यान आमकां ताणें नितळ करची. आनी जशे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पेटोवन आपलें जिवीत ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सादतालो, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांव सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवंक जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी पत्करया. तो आमचे भितरूच आसा. आमचे भितरलें जिवीत तोच नितळ निर्मळ करूंक शकता. पूण आमी ताका सगळें भायर काडूंक जाय आनी दिवंक जाय. सगळें रिकामें करूंक जाय. नाल्यार त्योच पोटल्यो घेवन आमी भोंवता आनी तेंच बोगोर सांगत आसा. तातूंतली आमकां सुटकाच मेळोंक ना. वयर सगळें भायर काडया आनी आतां देवाचें बेसांव आमी मागया. आमचें पातक कबूल करून सगळीं जाणां काळजांत थावन दोळे धांपूनच हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वादांत आमी घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
आयज हो बरो दीस आमकां देवाक महिमा दिवच्याक. तर देवान ताका आमचेशी हाडलो, आमच्या देशांत हाडलो 482 वर्सां आदीं, आनी आमकां देवाचो मोग ताणें अणभवूंक दिलो. आमच्या पुर्वजांनी अणभवून तो आमच्याय काळजांनी पेटयलेलो आसा. तो उदीक पेटच्याक आतां आमी ताची महिमा गावया. महिमा देवा उसोटी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेश्वर देवा सविचाराया सर्वविद्या देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका संसाराचे पाप काढ आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पोवी आज्ञा सांगातली बापाचे मोयमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू बोवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. तुमची खासगी मागणी इंतेसां मनांत दवरात. ह्या मिसाचें इंतेसांव 21st birthday of Effie DeMello ह्या भुरग्या पासत आमी मागया. आनी तुमची खासगी मागणी मनांत धरून हे मागणी आतां सगल्या पासत उबारुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय, आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोगवण्याची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो, आनी ताचेर भावार्थ दोत्तल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तारवसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामोस्तासायेक गेल्या, आनी दुसऱ्या दिसा नेपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपाक पावल्या. हे मासेदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदिशी गेले, कित्याक ते मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची कोरी भोगतीण जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती दोंडो कोरी. पावलू सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें,
हांव कोरेपणी सोमयाचेर विस्वास ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावंक येयात आनी आमी येवकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें अवतर हें. देवाचे बडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या अवतराक आमचो उजारावो जातलो. सोरेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. परतून एकदां म्हणया, सोरेस्पोरान आमच्या पोजेचो मोग केलो. सोरेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोसनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब, सोरेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सोरेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सोरेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्ती संतोशभरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओठाचेर आसूं देवाची वाखाणी. हातूंत तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, सोरेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जाका हांव बापाक कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो बावाड आलो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय वळखोंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भयणीनो आनी भावनो, तुमी कितले म्हणून शर्मा आयकले आसतले. तांचो परिणाम
कितें तर जालोलो आसा तुमचें? तुमची चिंतना मातशी तरी बदललेली आसा? ना. आमची चाल पळय भितरली आसा ती आमकां आदले चाली प्रमाणेच दवरता. नवी चाल आमचे मदें घडोवन येवपाक ती काडल्या शिवाय आमच्यान नवी चाल पत्करूंक जायना. म्हणटच आतां कितें करपाचें? भितर कसो म्हणून हात घालपाचो आनी तें कोचून काडपाचें. आमी जाणो नोंदणी आयली म्हणटच आमी शेतान वचून नोंदणी काडटा, पूण ती बेश्टीच तर वडीत जाल्यार भितर आजून पाळा आसा. ताका लागून आमी घोडे कोयती घेता वो कितें तरी तसलें घेता आनी उमटून सारकें भितरल्यान सावन काडटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमचें सगळें जावंक जाय. तुमी आयकलां न्हय, जेजून आमकां एक वपार सांगलेली, नेर आनी गंव, पळय की ना? नेर आनी गोंयाची सांगलेली आसा. नेर आनी गंव एकूच दिसतात. म्हणटच देव सारकें कितें करता? आमकां देवाचें उतर आयकलें की ना, म्हजेंय उतर तशेंच म्हणटा तो. आनी आमकां भितरल्यान ती पळय ताणेन रोयलेली बियो पाळां पळय आसा ती उमटूंक दिना. वयले वयलूच आमी नोट्टा, पूण भितरल्यान सावन आमी तें पाळां ताची काडिना. हाका लागून तुमकां हांवें कितलीं वर्सां जालीं सांगीत आसा हांव, तें उमटून काडच्याक हो एक उपाय. जेजून आमकां कितें म्हणलां जाणाय? म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. रिगून कशें रिगतालें आमच्या मनांत? आतां उदक आमी पियेलें की ना तें आमचें सगळें रिगता सारकें आनी आमच्या कुडींत तें येता. तेच भाशेन जेवण जेवलें की ना तें आमचे कुडींत रिगता. तेच भाशेन सुस्कार आमचें सगळें रिगता आनी सुस्कार पोत्तून भायर सोदता. भायर सोदताना खूब भितरली पळय कार्बन डायऑक्सायड आसा तें भायर सोदता म्हणून आमी शिकल्या. तितलेंच न्हय, आमचे भितर पळय चिंतना भावना बरी वायट आसा ती सगळीं भायर काडूंक जाता सुस्कारांतल्यान. फकत आमचें इंतेसांव आसूंक जाय. इंतेसांव म्हणजे कितें? म्हाका हें भायर काडूंक जाय, तेन्ना कितें घडटलें, नाजाल्यार तें घडपाक ना. आमकां ब्रदरीन सांगलां, आमचे भितर हें सगळें नाका जाल्लें पळय आसा तेंच आमी घेवन आसा, तेंच आमी सगळो गोत मांडटा आनी तें उदीक आनी उदीक भितरल्यान किल्लोवता. आनी एक झाड एक म्हणल्यार तूं नोंदणी आयली की ना ताका फुलां जातात आनी ती फुल्लीं की ना मागीर ती फुलां पडटात आनी आनीक नेर येता, आनीक नोंदणी येता. ते भाशेन तें वाडत वाडत वेता. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही सगळी नोंदणी आमच्यान उमटून काडूंक जायना. ताका लागून जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आमची नोंदणी पळय पातकाची आसा ती उमटून काडच्या. आनी हाका लागून जेन्ना आमी सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना जेजूच्या नांवान सुस्कार भायर सोडया आनी चिंतना बरी वायट पोजडी कसलीं जावं ती सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू 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 जेजू. मागीर दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. कित्याक जेजूच्या नांवांत आसा आमी तेन्ना देंवचार आपली घालचो ना, तो भियेता. आनी हाका लागून ह्या बावाळटान तर आमी हे भाशेन करीत जाल्यार आमचें भितरलें अंतस्करण आहा पळय तें सगळें नितळ निर्मळ जातलें. आनी हें हांवें तुमकां कितले पाटी सांगलां, रातची न्हिदच्या आदीं तुमचें कोंत घेयात आनी हो प्रत्येक मनीस जावन आसा एक सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन येता. कुडींत मनांत ओतल्यान काळजान जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडया. कितेंच भितर दवरचें न्ही.
भायर काडले ते रोखडेच नितोळ निर्मळ जावन जेजूचें बरेपण आमचें सगळें उदीक वाडोवंक लागता. जेजू आमचे भितर आसा, ताचें आसप उदीक वाडोवंक लागता आनी ताचें बरेपण आमचें सगळें किल्लोंक लागता. आमची चिंतनां, आमची उतरां, आमची चाल जेजूची जावंक लागता. हें काबार जाता म्हणसर आमी जेजूच्या एकवटान जियेतल्या, आमी ताका आमचे सोबे न्हय, आमी ताचे सोबे एक जावन जियेतल्या. आनी हें म्हत्वाचें. आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी कुडीचे सांदेत ताचे आमी सोबें जियेत जाल्यार ताचें बरेपण आमचें सोबें सगळें उपजोवन बागेवन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन, बागेवन तिनासा भाशेन, बागेवन मदर तेरेसा भाशेन हे सगळे बागेवंत आसात तांचे भाशेन आमचें जिवीत जातलेंच आनी जालेलें आसा. तुमी खूब जाणां तुमचें जिवीत खरेपणी जेजूच्या एकवटान जियेतात. पूण तुमी नकत कशे भाशेन जेन्ना कोण दुसरी आमचेर वायट उलयतात, कोत्तात, तेन्ना कितें करपाचें पळय तेन्ना तांची उतरां चाल तुमी जेजूच्या एकवटान दवरात आनी ती तुमचे सोबें कसली चिंतना भावना उत्पन्न करतात. तुका राग येता, तुका गाय मारूनशें दिसता, तूं तांचे तकलीच कातरून उडोवनशी दिसता, ही सगळी पळय चिंतना भावना आसा जेजूच्या नांवान ती भायर काडात आनी तुमी पळयतात तुमी रोखडीच शांत जावंक लागतल्यात आनी जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा ताच्या शक्तीन आमी तांकां बरें करूंक लागतले. जेजून आमकां भरपूर वस्तू सांगलेली आसा. बागेवन फ्रांसीस शेवेरान आमकां जेजूशी हाडलेली आसा, तो ताचे सारके आमी जावया. आनी आतां आयज कितें सांगलां आमकां जेजून, पळयात ती लिदिया आसलेली तिचें मन देवान उक्तें केलें. आमचें मन देव उक्तें कोत्ता पूण ताका दिवया तें हे भाशेन दिलें की ना. मागीर तो आमकां कितें म्हणटा, हांव तुमकां एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून उपजवता आनी तो म्हजे संवय आसा आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो कितें म्हणून कितें करूंक. आनी तो म्हाका साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे बरोबर जियेतात म्हणून तुमी ताच्या आसण्यांत साक्षी दितल्यात, म्हणजे गोबाय दितल्या आमी जेजूची म्हणून. आनी केन्ना तें घडटा, जेन्ना दुसरी पातकान जियेतात तेन्ना आमी हें सगळें सुरू करूंक जाय आनी तेन्नाच की आमी पातकाचेर विजय जोडटल्या. आनी हाका आमी मरोंक पर्यंत तयार आसूंक जाय, कित्याक आमी न्हय जेजू आमचें सगळें मोत्ता आनी दुसऱ्यांक बरेपण फावो करता. कितलीं जाणां तुमी हे भाशेन जियेतात पूण वयल्या वयर, कितलीं जाणां तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांक बरें सांगतात ते तुमकां गाय सोंतात, मारूंक येतात आनी तुमकां भायर येतात. असलें सारकें न्हय तें, पूण हें देंवचाराचें काम. तेन्ना तुमी भियोंक फावना, रडोंक फावना. रडटात भियेतात जाल्यार हें सगळें जेजू सगळें दवरात आनी तुमकां गोठाय मेवतली आनी तुमी पळयतल्यात जेजू तुमकां विजय दितलो. जावंकूच जाय, जातलेंच. ह्या दृढ विस्वासान भरवशान आमचें जिवीत सारया. पूण सदांच तांकां समजून भोगसूंक जेजून आमकां शिकयलां ते भाशेन ताचे गोठायेन सदांच बरेपण दुसऱ्यांक दाखोवंक तो आमकां दितलो. आनी बागेवन फ्रांसीस शेवेरान तशेंच केलें. तें वायटाचेर ताणें मन लावंक, जेजूचेरूच ताणें आपलें मन थिरायलें आनी काळीज थिरायलें आनी ताका लागून कोण बरें वायट करता तांचे ताणें परवा करूंक ना. देवाचें बरेपण सगळ्या जाणांक ताणें दिलें आनी हे भाशेन तो इतलो व्हडलो सांत जालो. 482 वर्सां जालेलीं आसा. कोणाचो उगडास आमी इतलो काडटा? आमी पळयात हांगसर आयल्या. हांवें तुमकां कितें सांगलें तुमकां मातशी याद म्हणून कोण येना, पूण ताका लागून आमी येवपाक तयार आहा. पळयात कितलो लोक हजारांनी येता. कित्याक लागून? ताका लागून. ताणें कितें आमकां ओडून घेतल्या? ना, ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान जियेलो तो आनी जेजू ताचें सगळें वावुरता आनी ताचे वरवीं आमी सगळीं जाणां जेजूशी येता आनी जेजू सारकीं जाता. तर हें व्हडलें देणें ताका लागून आमकां मेळ्ळेलें आसा म्हणून आमी देवाक दिनवास या. हांवें तुमकां सदांच सांगलां आत हो शेवंटेन दवरात म्हणून. कित्याक लागून? ह्या ताळटांनी शक्ती आसा. ही खूब पाटी नॅगेटीव आसता, पूण जेन्ना आमी हे भाशेन आत जोडटा आनी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना आमचे भितरलें सगळें पेकोन येता, आमी नितोळ जाता, जेजू आमचें सगळें आसा तो वाडत वता
आनी आमची शक्ती पॉझिटिव्ह जाता आनी तुमकां रोखडीच पिकोवणी मेवतली कुडीची मनाची आत्म्याची आनी आमचो समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन जातलें आनी काळजान तांव जेजूच्या एकवटान आमी जियेतले हांव सावत भलायकी बरी जातली आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय बरेपण फावो जातलें हाका लागून हांव तुमकां सांगतां तुमकां अजून समजोंक नासलेलें तें पूण दर वेळा तुमकां तें समजत येतलें आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जातलें तर म्हज्या भयणीन भावानो सगळीं जाणां आमचे हात अशें उलटेन दवरया पाट स्ट्रेट दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे सवे सुस्कार घेता पांयांची बोट आसा थिजून तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता केदें व्हडलें बाग हें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें भायर काडया भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणून कोणाकूच आयकना पळय ते भाशेन पूण भितरल्यान ताचेर आमचे दोळे थिरावन ताचेर आमचे काळीज धरून सगळे रिकामे करया आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता तो अणभव घेवया जेजूचें सगळें बरेंपण भरोन आयलें की आमकां कुडीक मनाक आत्म्यांक पेकोवणी मेवतली सावत भलायकी बरी जातली आमचे सगळे सांदे बरे जावन गोठायेन ताचें बदतलें हांव सुस्कार भायर सोडटना परतून जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया जशे भाशेन एक आणी आमी साफ करता उदकान आनी साबवान ते भाशेन जेजूच्या नांवान आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण कूड मन आत्मो साफ जावन तो आसा तो अदीक परजळूंक लागतलो आमचें आपलेपण सगळें ताचें सगळें दवरलें की ब्रदरीन आमकां म्हणलां नाका जाल्लें तें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया आनी तो जो आमचे भितर जियेता तो अदीक परजळूंक लागतलो जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस सेवेराचें काळीज कूड मन आत्मो जेजूच्या मोगान पेटोवन तो मोग ताणें सगळ्यांच्या काळजांनी पेटयलो तेच भाशेन जेजू आमच्या काळजांनी अदीक आनी अदीक वस्ती करून आमचें काळीज आमची उतरां कोन्यो चाल ताच्या मोगान दुसऱ्यांक अणभवूंक दितलो दिलाय म्हणून आमी ताका दिनवासया आनी वाखाणया सगळीं जाणां आतां आमी उबी रावया दोळे धांपून जें मागणें आमी म्हणटा ताचेर शिंतीत लावन तें ओर्ताबोदीत करून आमी आमचो भावार्थ जो जेजून आमकां उगडावप केल्लो आसा बाप आनी पवित्र आत्मो आनी पवित्र ताची सोबा हें सगळें आमी आतां उच्चारया सगळीं जाणां बरोबर म्हणया सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोर पुदेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिबे आनी मेलिल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन दोळे बंद करूनच सगल्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागया जावं पाप साहेबा पासत आमच्या आस बिस्पा पासत येरां बिस्मा आनी पाद्री पासत आमी मागया माद्री पासत आनी तांचे वडील आसात तांचे पासत मागया तांणी खरेपणी जेजूच्या मोगान पेटोवन जेजूचो मोग उतरांनी कोन्यांनी तांचे दाखोवणी तो परगटूंक तांकां मदत करच्याक आमी बापा कडेन मागया आमी आतां फाल्यां इलेसांवक वेतल्या आदीं आमी भुलेन पयशे आनी हेर तें घेवन कोणाकूय निवडून हाडटाल्या आनी ते आमकां व्हडली फोटी सांगून आपणाक जाय पळय तशें मागीर आमचें जिवीत घुंवडायतालें आयज आमी मागया बागेवन फ्रांसिसा कडेन आमची मनां उजवाडावंक
आनी आमी खरेपणी जे बरे पळय ते फुडारी आमी निवडूंक जेजू सारके ते आपले जिवीत दुसऱ्यां पासत वारोवन दुसऱ्यांच्या हिता पासत आनी कल्याणा पासत वावुरतले आमकां फुडारी जाय. न्हय आपली पोटां आनी बोल्सां भरून ही नाका जाल्ली दोन दौलत आपणा साठी एकठांयतात कितें म्हणून करतले कोणाक पासून ते नाका जाल्लें ही अशें आमच्या संवसारांत चलता. हें सगळें बंद जावन खरेपणी देवाचें राज आमचे मदें येवन हें सगळ्या मनशा कोणा पासत वापरूंक कित्याक हांगसर गरीबाय ना याणीन सगळी गरीबाय केलेली आसा आनी आमी तांकां सहकार करता आमकां उदीक आनी उदीक गरीबायेन दवरच्याक असलें सगळें बंद करून देवाचें राज आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी येवंक आनी चड करून जे आमी फुडारी निवडटा तांकां ही कृपा मेळ्ळे म्हणून मागया. आमच्या वडिलां पासत पांय माय पासत तांचेर खूब जबाबदारी आसा. आयज काल परिस्थिती इतली आवड जालेली आसा तांकां काम ना ती ओड्डफूट जातात कशे भाशेन आपल्या भुरग्यां बाळांक सांबाळच्याक आनी इतलें तांचे मदें टेन्शन आसता ताका लागून तांकां फुरसत आसना कित्याचें कितें म्हणटात कित्याचें कितें कोत्तात. देवान तांकां पवित्र आत्मो दिवन तांचें जिवीत जेजूचेर थिरावन तांची पावलां मारपाक आनी देवाचे येवजणे पर्यंत तांचें जिवीत सारच्याक आनी ती एके वतीन घरच्यांक नमुने जावच्याक तांचे पासत आमी मागया. तरणाट्यां पासत तांचें जिवीत कासावीस जाता कितले इंटरनेटाचेर दुसरीं कितें सांगतात ती संवसारी भुलेन तांची मनां सारकी बेजूड जालेली आसा. ती नोका कितें करूंक कितें म्हणूंक आनी घरा येयली म्हणटच ती बेजार जावन पांय माय कडेन झगडटात. तांकां सगळ्या जाणांक शांतीन भरची आनी तांकां पवित्र आत्मो दिवन तांचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे घडून येवंक तांकां मदत कर म्हणून मागया. कितलीं जाणां अनाथ जालेलीं आसा कितलीं जाणां विधवा जालेलीं आसा ह्या सगळ्यां पासत मागया. तांची परिस्थिती एकदम वायट आसा ती खूब ओड्डफूट जातात तांचे पासत मागया. देवान तांकां पावची मदत करची आनी तांचें वजन पळय आसा तें हळू करचें म्हणून मागया. ह्या संवसारा पासत मागया सगळ्या देशां पासत मागया आनी सगळे देवाची येवजणे प्रमाणे घडोवन येवच्या. आमच्या पाप साहेबान फ्रांसिस्कान आमकां आपोवणें दिल्लें आसा सगळी सृश्टीचो आमी कारभार बरे भशेन चलोवच्या. आयज काल आमी नाका जाल्लें आमचे सृश्टीक कोत्ता ताका लागून पावस बदललेलो आसा सगळें भुंयकांप जातात मागीर थंयसर पूर येतात नाका जाल्ल्या जागांचेर खूब पावस पडटा असलें चलता. हें देवान करूंक ना हें आमी घडोवन हाडलेलें आसा. तर आमची सगळ्यांची मनां उजवाडावन आमी आमच्या धर्तीचो बरो परामर्श करच्या सगळ्या जाणांक आमकां मदत कर म्हणून भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या विनंतीन आमी मागया. आनी सगळे ह्या आमचे सगळें घडोवन येवच्या सायबीण माय कडेन मागया आनी एक नोमान मरी म्हणया बरोबर. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्र्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. विठोलीचें गायन घेवया. C3 page 28 आमची सगळीं गुपीत चिंतनां. आमची सगळीं गुपीत चिंतनां आमची सगळीं मोठी दुखां आमचे मेवणे आमची प्रार्थना येता
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वयर मेळ्ळल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीं बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन चुपळत मनाक साक्षी दिवंक उदार काळच्याची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका आखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनानान आदल्या योजनानांक चोपूरणाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक खरोराचें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूळ पोरगोटुया.
तुझ्या येल्या आम्ही येता तुझ्या येल्या आम्ही येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उडोवणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवा सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. ह्या वेळार आमची जीं कोण मेलिल्लीं आसा तांची आठवण करया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पुती बागेवन जुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. हें जाणो जायात की आमी न्हय पूण जेजू जो आमचे सोबेन जियेता तो आमकां ताची हातयारां कशीं ताचे कुडीचे सांदे कशे वापरता आनी हें मागणें म्हणून आमची काळजां तो ताच्या मोगान आनी आसल्यांत पेटयता. तर म्हज्या भयणीनान भावनो ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन सगळी आमची मागणी तेसां मनांत दवरया आनी ती ताणें शांती पावयली म्हणून ताका आर्गां दिवया आनी ह्या मागण्यांत आतां आमी भाग घेवया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या भितर येवनचें म्हाका फावना
पूण तुच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे मोग बोलीक मास करता म्हजें जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Amen. सगळीं बसात. D28 म्हज्या जेवणांक येया. D28. सिस्टर ना म्हणटत हांव कोमयाव दितलो. तुमी बसून रावात. एक सायडीन हांव सकयल पर्यंत वेतां आनी ते सायडींतल्यान मागीर वयर येता. म्हज्या जेवणांक येया. पळय कशी बसात. म्हज्या कुडी रगतान कशी घालूं साया. म्हज्या जेवणांक येया. पळय कशी बसात.
टू आम्ही सगळी एक. Amen.
मागुया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायिल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. म्हज्या पडिनान भावनो मातशी बसात. आयज व्हडा भक्तीन आमी हांगसर ह्या धाकटुल्या सुपुल्ल्या कपेलान एकठांय जाल्या. आयज इस्पा वयर लोक हांगसर हाजीर आसा कित्याक दिनवाशी काळजान देवाक आमी आर्गां दिवंक आयल्या कित्याक ताणें आमकां बागेवन फ्रांसीस शेवेर एक धर्मदूत कसो धाडलो आनी हाका लागून आमकां हो भावार्थ मेळ्ळलो आसा. गोंयकारां सारकी एकदम खोर भावार्थान जियेता असली मनशां. आमी थोडी दोगमोगताल्या पूण आतां आमी जाणो कशे भाशेन आमचें जिवीत सारकें जेजूचे थिरावन जिवंक जाता पळय तें आनी जातलेंच कित्याक आमी भियोंक फावना. तुमी जाणात कशे भाशेन कोवीड आसलेले त्या वेळार आमचें मीस हांगसर बाजिलिकेन जातालें. सुमार दोन दिसा प्रत्येक मिसान 12 ते 17,000 लोक भाग घेतालो मिसान आनी आयताराची 22 ते 30,000. कितलो लोक आख्ख्या संवसाराक आमच्या सायबाच्या पांया खाला हाजीर जावन मागण्यांत आसलेलो आनी ताणें खूब जाणांक राखलेली आहा आनी सांबाळलेली आसा. त्या दिसांनी हांव रॅलीक घेवन मागतालो. कितल्याशा जाणांनी म्हजे कडेन विनंती केली मागण्यांची, मोत्तालीं ती, मेल्ली. तांचेर हांवें आशिर्वाद दिलो रॅलिकेन आनी ती म्हाका मागीर येवन म्हाका दाखयताली कसो आसलेलो हांव, कशी आसलेली हांव. आनी सायबाच्या बेसांवान सगळें बदल्लें. दोतोर थटकले, सगळीं जाणां थटकलीं पूण म्हाका जिवीत मेळ्ळें. एकलो सारकोच मोत्तालो. भरपूर म्हयने तो मोत्ता म्हणून ताका सोडलोलो पूण ताणें विस्वास आनी ताचे बायलेन हांगसर येवन ती 2 दिसा मागणें करीत आसली. तो बरो जावन परतून अमेरिकाक सावन घरा पावलो. तर हे भाशेन खूब मिलाग्री जाल्ल्यो आसा आनी 2 दिसा मिलाग्री जायत आसा. ताका लागून हांव रॅलिकेन बेसांव दितालो. आतां ह्या थोड्या दिसांनी आमकां हे थोड्यो अडचणीक लागून तें दिवंक जांक नासलेलें पूण आमी आतां परतून सुरू करतल्या आख्ख्या वर्साक 2 दिसा बेसांव दिवच्याक आमचे भाशेन आनी इंग्लिशीन. आनिकूय आमचे कार्यक्रम आमी सुरू करूंक सोदता. वेळ आमकां मेळ्ळो ना पूण तरी पूण वेळ काडून आमी तें करतल्या आनी तुमकां जाता पळय तितलें बरेंपण आमी सुजर केलें की ना तुमकां तें आपशींच मेळटलें म्हणून आमकां खात्री आसा. ताका लागून आमी ते भाशेन करता. तर हें सगळें करता आसतना हांगसरूय खूब लोक येता. आमकांय तुमकां बरेंपण आनिकूय दिवंक जाय पूण तुमच्यान येवंक जायना जाल्यार यूट्यूबाचेर आमच्या पळोवंक जाता. ॲप हा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल दोनूय आमचे भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन तुमच्यान तें पळोवंक जाता. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमकां खूब वस्तू थंयसर मेळटात. खूब पाटी तुमच्यान येवंक जायना पूण घरा रावन तुमच्यान तें पळोवंक जाता. आमी तोकूच घेता, जाता तितलें आमी कोत्ता. आमकां वेळ मेळ्ळो ना. हांव सकाळचो 4 उठोवन 5 स्टार्ट करता आनी देल्फीन आमचो भाव जो आतां 9 किस्तांव आसा आमकां देवान दिलोलो तो म्हजे बरोबर वावुरता. ताका दुबाय आसतना कोमयापुऱ्यांक दिवंक ताका संदी आसलेली पूण आजून आमी हांगसर म्हण तूं बाजिलिकेन लायककांक दिवंक ना
कित्याक मागीर खूब जाण येवंक सोदतले आनी तांकां मेळना जाल्यार मागीर निराशी जातले, ताका लागून आमी तशें दवरलेलें तें. तर फुडें पळोवया मागीर, पूण आतां तरी आमी धरूंक ना. पूण तो खूब मदत करता आनी ताच्या आदारान आमी आनिकूय कोत्तेले हांव. आमी इंग्लिशीन म्हणून हितून पेकोवणेचें आनी हिलींग प्रे म्हणून हितून स्टार्ट केलेलें आसा. पूण तें आतां म्हणून हितून आमच्यान फुडें व्हरूंक जावंक ना, पूण आतां फुडें वतलें हांव. यूट्यूबाचेर आसा, पूण कोंकणीनूय आमी करूंक सोदता, आमचे भाशेनूय करूंक सोदता. खूब जाणटे बरे आसात परगोटणार देवाचें उतर, आमी तें घेवया आनी पळोवया कसो देव आमकां दाखयतात त्या प्रमाणे करया. तर आमची तयारी एक्सपोज जावची जालेली आसा. 370 मिसां जातलीं 45 दिसांक, आनी हे सगळी बंदोबस्त आमी करीत आसा. हे पाद्री जाय आमकां निवडलेले, मागीर कॉयर जाय, मागीर वाचपी जाय, सगळें निवडून सगळें टापटीप करून एक पाटी सुरू जालें की ना मागीर तें सारकें व्हांवंक लागता. नाजाल्यार तें सारकें व्हांवना. आमी 2014 वर्सा हांवें पळयलेलें आसात कितें खाटखूट जातालें पळय तें. ताका लागून ह्या वर्सा हांवें म्हणलें सगळें थारेर हाडया आमी आनी बरे भशेन करया. तर ते भाशेन जातलें. बाकीचें खूब चलता. आनी आयज हांवें एक एपाचेर पळयलां 70 करोडी, पूण आतां आमकां उलोवपाक नको हांव, पूण आनिकूय कितले 21 लाख करोड लोक कितें दिवंक सोदतात ते. बरें म्हणलें कोणी आमी मागीर पळोवया कितें कितें घडटा पळय तें आमच्या बजलिकेंत. आमी खूब ट्राय करता बरे भशेन सगळी मांडावळ करच्या. तुमी जाणो दर वेळा गव्हर्मेंटान आमकां मदत केलेली आसा, हांव कबूल करतां. कित्याक आमी फाटल्यान सगळें वेगळें करून आनी सगळी बंदोबस्त करूंक सोदता बरे भशेन लोकांक भितर हाडच्याक आनी भायर वचच्याक. नाजाल्यार कितें थंयसर चलता सारको हें की रेल्वे स्टेशनार आयिल्ल्या भाशेन तशें जाता थंयसर. तशें जावंक फावना. हांवें ती शिस्त आतां मांडलेली आसा, ती आमची शक्ती पावोवंक आतां दुसऱ्यांचोय आदार जाय. तें बरे भशेन मनसुकीन करच्याक आमी प्रयत्न करया. पार्किंग कशें भशेन करचें, नाजाल्यार खूब गोंदळ जाता आनी आमचोच लोक आमच्याच लोकांचेर तिडटा आनी मागीर कितेंच कितें भितर सान भायर येता म्हणटच गाय सोंग लागतात. तसलें जावंक फावना. तें थंयसर बरे भशेन वेवस्था करीत जाल्यार सगळें सारकें जातलें म्हणून म्हाका खात्री आसा. हांगसरूय खूब लोक येता आतां. म्हाका दिसता सायडीनूय आमी मातशी मांडावळ करची पडटली, कित्याक हें ल्हान जाता आनी भायर सारको लोक आसता, वता नासता. पळोवया देव आमकां सुचयतलो सायडीन कशें करपाक बातें, मागीर करया आमी. तर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बायक फाबियोलाक. तें थंयसर वावर करता, हांगसरूय येता, सदांच आमकां गायनान मदत करता. ताका देव बरें करूं म्हणटा. मेरी आनी आमचे सांकिस्तांव सकाळीं थान खूब वावुरतात आनी सगळी ही बंदोबस्त करतात. ती आमची कोंकणी भाव भयणां आहात पळय, ते हांगसरली मदत आमकां करतात साफ सफाई करपाक आनी हें बाकीचें. केन्नाय म्हाका दिसता फुडें आमी पळोवंक जाय पळय आतां कितलो धूळ आमच्या वण्टीचेर आसा. हें सगळें बरे भशेन थापटीप करूंक जाय आमकां. म्हणटच ह्या फुडें आमी तुमची मदत मागतल्या. कोणाक जाता जाल्यार येवन त्या दिसा मागीर पळोवंक जाता, तें करूंक जाता आमच्यान. हांगसर म्हाका हे पांके आहात ते तुमकां सगळ्या जाणांक म्हाका दिसता वारें दिनात न्हय. तर सायडीन आमी पांके घातल्यार तुमकां सगळ्या जाणांक आनीक मातसो आयणो घेवो ते वारें दितले घडयेक. पळोवया आमी मातशें चवकशी करता. पूण तुमी म्हाका सुचोवंक जाय फादर तें घातल्यार बरें म्हणून. कित्याक हे 4 घातल्या आमी, पूण आनी सुबेज घालूंक जाय जाल्यार कित्याक गरमी आतां वाडलेली आसा. तर ताका लागून आमी पळोवंक जाता कितें करूंक जाता. म्हणटच तें बाकीचीं पळय आसा खूब जाणां तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे हांगसर रेन्झील पळय आसा बाब, ताणेंनूय आमकां त्या मिडियाचेर धाडलेलें आसा हें करपाक. त्या भायर आमचे मिडियाचो वावर बेन्सी आनी फादर लिंडसे करता. आमी मातसो वगत रावल्या. हांव तुमकां एक खबरो सांगता, कित्याक फादर लिंडसे आतां कोमयांक घेवन बाकीच्या आमच्या लोकांक कोमयांक दितलो. आमी दिवंक जाय, आमी दिवन रावता ताचे पासत. आनी तुमकांय हें मीस जातकूच सगळीं जाणां खेट करूं नाकात.
हे सायडीन आहा मातशी बसा ते सायडींतली हांव पयलीं काबार करता नाका म्हणजे बेसांव दिता आनी कितें आमकां तेगा जाणांनी तरी सदांच मदत केलेली आसा. एकलो आमकां बांस दिता, दुसरो आमकां लाडू हाडटा ते हिंदू पुण्या सावन हिंदू आमकां बरे लाडू कराची लाडू म्हणटा ते हाडटात आनी एक दीस ते थिचोत्थान प्रवास करतात पुण्यान सावन हांगसर येतात. मोदकात पावले की ना म्हाका फोन मारतात म्हणटात आमी येता पावतात आनी हे भाशेन ते येतात आनी म्हाका आतां सांगतात एक्सपोज हांव कशे भशेन आमच्यान मदत करूंक जाता अशें चलता पळय. आमचे क्रिस्तांवच न्हय हेरूय हांगसर मदत करूंक सोदतात कित्याक दुसऱ्या पासत न्हय फकत देवाक महिमा दिवच्या. हांव नको आसलोलो पाटीन तुमकां सांगलेलें दोन दिसा एकलो चेडो येवन आमचे थंयसर सायबाच्या तुमलाशी फुलां घालतालो. हांव म्हळें काय बरो भुरगो निस्वार्थीपणान दिता आमकां. मागीर म्हाका कळोन आयलें की फुलां खूब वर्सां जालीं ते पुण्या सावन हांगसर ताणें हें केल्लें आसा की ताणें सद्दां फुलां घालचीं म्हणून सायबाक. हेच जे आतां आमकां लाडू दिता पळय ते वेंकीज म्हणून तर हे भाशेन ते खूब हें करतात उपासना करतात. तर आमचोय लोक म्हण हितून बरे भशेन सगळी मदत करतात. आतां आमकां खूब मदत जाय जातली हांव जाणा ती मदत मेळटली म्हणून आमकां कांय हें करपाचें ना तें सगळें जातलें ठापटीप. हांवूय तुमचे कडेन पयशे मागिना ते दिवंक जाय पळय तेन्ना देव करतलो कित्याक हें देवाचें काम देवच करतलो. आमी बेश्टे वड्डू फूट जावंक फावना तो करता आनी केलेलें आसा आनी करतलोय आनी फुडें. तर हेरांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा जीं कोण हांगसर आमकां मदत करतात आनी आजून तांचें नांव काडूंक ना पूण तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळीं जाणां येतात तितल्यांकूय आनी जीं कोण ह्या मिसान वांटो घेतात. लायव्ह वचोंक जायना कित्याक हांगसर कनेक्टिविटी ना पूण मागीर आमचे बाय घरा वचोन तें मागीर तें अपलोडींग करता आनी मागीर लोक तातूंत भाग घेतात. तर आतां पर्यंत आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान लोक वांटो घेता 4 ते 5 हजार लोक दर दिसा आमच्या मिसान भाग घेतात. घरांतल्यान मिसाक वेतात आनी परतून येतात आनी मीस आमचें परतून पळयतात कित्याक तांकां बरें लागता म्हणून. तर हे भाशेन आमी देवाक कारकान दीत रावया. ते आजून पावंक ना पूण आतां आमी म्हाका दिसता जी कोण आजून कोमयांक घेवंक ना ताणें हांगसरूच रावचें हे सायडीन. मागीर तांकां हांव बेसांव दिवंक लागता कित्याक तांकां वचून घरा आनी तुमी हांगसर मातशीं बसात. तांचें जालें की ना मागीर तुमी उठात कोदिली एकठांय करून दवरात मांडून दवरात आनी मागीर हे भाशेन आमी घरा वयची. आयकून ती एकदम बरी मागणी चड दिवंक ना थोडीच दिल्ली आसा पूण आमी खूब मागणी हे भाशेन घेवया आनी बरी घोट दृढ जावया. म्हज्या उपरांत म्हणात बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera Voda cura radis amcia mogan las
बसलोल्या मेसांगाल सायबा थंयसर आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या मेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या